सर रोहन बाब, रेंट कॅबान एक्सिडंट आतां वाडत आयजूय जालो, प्रायवेट गाडी दिल्ली रेंट कॅब म्हणून तितून एक्सिडंट जाला. सो let us be very clear. Whatever said and done, what is happening, we have to accept. Along with our Chief Minister and the respective departments, we have to have a holistic approach. बंद करपा जाय, चालू करपा जाय, तांकां बाबा what are the SOPs for them to operate. हांगा ते येतात, irresponsible वागता, they become irresponsible tourist. तांचें कांय वचना, वता तो आमचो जीव मनशाचो जो आमचो हांगा आसता. And I think it has to be taken as a priority. There are issues and there are concerns. I think, but it needs a holistic approach. अशें न्ही की तुमी प्रेस विचारलें आमी कितें करपाचें. It is not to comment. It is to find solutions to these problems. बॅन केलो जाल्यार सोल्युशन, काय सिस्टम घाल्यार सोल्युशन, काय कितें करपाचें हाका being a tourism destination. So I think the Chief Minister has to hold a interdepartmental meeting and take a holistic approach. So, but somewhere also the tourists should also take that responsibility to drive properly. Last time हांवें तुका म्हणलां मरे, कुछ भी चलता है हांगा चलना म्हणून. सो ताजे कडेन थोडे कितें चिमटो काडल्यार कळटा. समज ती गाडी आपटल्ली, ताजे बाबा ती कोणाक दिल्ली, ताजे प्रोसिजर्स फॉलो केल्ले काय ना, नाल्यार ते रेंट कार बाबा आमी एक्शन कितें घेतलें. देर हॅज टू बी एक्शन ऑन दीस टायप ऑफ रेंट कार्स इफ द प्रोसिजर ऑफ गिवींग ऑल्सो वॉज नॉट फॉलोड. ते कालचो इन्सिडंट पळयलो थार, CCTV खातीर दिश्टी पडटा. इमॅजीन तूं नाल्यार तुजो कोण तरी सोयरो आशिल्लो थंय, आज आमी CCTV टॅक्नोलॉजी खातीर दिश्टी पडटा. इमॅजीन तुमचो कोण तरी आशिल्लो थंय लागींचो, and keep yourself in that position, then you will talk much better on this issue. That is why I said holistic approach. लायसन्स बंद केली रेंट कॅबाची जाल्यार प्रायवेट दिवंक लागले आतां. सो ताजेरूय म्हणलें मरे हांवें ते सगळें आमी हांव तूं कितले चर्चा करूंक शकता, हांव म्हजें कमेंट दिवंक शकता, पूण एकदा तो इशू काबार करचो पडटलो. जसो टॅक्सीचो इशू कंटिन्युअसली येता टुरिस्टा भितर बाकीचे, आमी सदांच म्हणटा सगळें आमचें तशें नासता, पूण दोग जाणां खातीर त्रास जाता. म्हणजे टॅक्सीचो इशू, म्हणजे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, होलिस्टीक अप्रोच फॉर दीस, ऑल दीस हॅव टू बी सिंक एंड केप्ट, एंड वन्स वी नीड टू फिनिश दीस इशू. नाल्यार त्याच इशू तेच आमी चर्चा करता. नॅशनल मिडिया सुद्दां आतां घेवंक लागला टॅक्सीचो इशू. आमी एक पयलो पोस्ट तांच्यांनी नॅशनल मिडिया म्हणजे कितें जाता, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, गोवा गेट्स हायलायटेड ऑन अ मच बिगर प्लॅटफॉर्म. नॉट दॅट देर आर नो चॅलेंजीस इन अदर टुरिझम स्टेट्स ऑर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट टुरिझम हांगा गोंयांत ट्युरिस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आशिल्ल्यान बारीक विशय सुद्दां बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएन्स जावं बाकीचे गेट्स हायलायटेड. सो वी हॅव टू मॅनेज इट. As we look at value over volume in terms of the market, we also need to ensure that responsible tourists come here. कि कुछ भी नहीं चलता है. Last time